म्हापशें पालिकेन सामकी आड नदर केल्ल्यान चाचा नेहरू पार्काची सामकी अवतिकाय जाल्ली। हे गार्डन सारके करचे म्हणून फाटल्या दिसांनी भुरग्यांनी पालिकेचेर मोर्चो व्हेलो। आता एका वर्सा उपरांत गार्डनाचें काम चालू जावपाचें आसा। त्या खातीर सुमार 25 लाख खर्च करतले अशें नगराध्यक्ष सुधीर कानोकरान सांगलें। गेले कित्येक वर्सां हो म्हापशान जे गार्डन आसा हे एकमेव अशें चिल्ड्रन पार्क आहा चाचा नेहरू पार्क। पूण कितलेशेच भुरगे हांगा येता आनी फक्त गार्डन अशें घाणेरलें गार्डन पळोवन कोणाक खेळपाक मनूय जायना। आनी ह्या गार्डनान सेकंड थिंग कितें आसा की एक तर खेळ वेवस्थीत ना, प्लस ह्या गार्डनाचो मिसयूज केलो वता। कितें तेज्या भितर भिकारी न्हिदता, रातची लायट आसना, अनैतीक वेव्हार चलता हांगा। फाटल्या दिसांनी धाकट्या भुरग्यांनी पालिकेचेर मोर्चा व्हेल्लो, धाकट्या भुरग्यांनी पालिकेचेर मोर्चा व्हेल्लो आनी तेन्ना आमच्या नगराध्यक्षान सांगलेलें की जाता तितलें बेगीन करता म्हणून। तरी आतां ह्या गजालीक वर्स जालें तरी अजून कांय हालचाली जायना। तर आमची एक रिक्वेस्ट आसा की जाता तितलें बेगीन हे गार्डन करपाचें। म्हापशा खातीर आमी दोन कामां आतां हातीन घेतलेलीं आहा, एक टॅक्सी स्टँड आनी चाचा नेहरू पार्क। पूण ही मातशी डिले जाली, ती टॅक्निकल सेक्शन जें मेळपाक लागून तें आमकां PWDक धाडचें पडटलें। पूण आतां तें सगळें मेळ्ळेलें आहा आनी एज पर हे आमी तें टेंडर काडून तो टेंडर तेजो एस्टिमेट जवळ जवळ 25 लाख आहा, तो हे करून आयज पार्टी एका कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लो आसा आनी एक 15 दिसां भितर तें काम चालू जातलें। किर्लपाळ दाभाळ पंचायतीच्या तळप वाघोण वाठारांत 20 कलमी कार्यावळी खाला दिल्ल्या सुवातीचेर व्हड्या प्रमाणात बेकायदा घरां बांदल्यात असो दावो आदले सरपंच अशोक पाटीलान केला। ह्या प्रकाराची सरकारान चवकशी करची अशी मागणी पाटीलान केल्या। 95 सालां हांगसर हें केल्लें, 95 जातलें की प्लॉट गरिबांक घरां दिवपाक ते प्लॉट केल्ले त्या वेळार म्हाका दिसता 100 सुमार सनदी दिल्ल्यो, तितूंतले 40 जाणांनी घरां बांदल्या कायदेशीर आनी उरलेल्यो सगळ्यो सनदी परती मागीर तांकां नोटीस काडून तेणी बांदूना ती कॅन्सल केली। आनी आज हे 5 वर्सां अशें फोपा येवं की सगळ्याच घरां बांदपाक लागले, सगळीच परिस्थिती अशी बिकट जाली आनी ते कोण अशें म्हणून हांगा नियंत्रण ना। जवळ जवळ 130 घरां आसा आतां। तितूर कायदेशीर म्हणले कितले बरी 40 ते 45 मेळटली। आनी कोण अशें रावपाक आतां कोण गोंयकारूच बांदता घरां काय? ते गोंयकारूय आसा, भायले आसा, ते शिवाय पंचायत सोडूनय बी आसा। सो स्थानीक पंचायत जावं मामलेदार हेजेर लक्ष घातला तुमी कितें? आतां सद्या आमकां दिसता घातलें अशें दिसता, तेका येवन पळयतात, वेतात, फोटो मारतात, हे सद्या दिसता आमकां। आनी पंचायत काय हें दिना? पंचायत म्हणटा ती केन्ना दुहेरी भुमिका घेता, ते कडक भुमिका घेनात। तांकां लायट नळ बीन सगळें सगळें दिलें तेणी। पेडणे तालुका महिला शक्ती अभियानाची अध्यक्ष म्हणून तुयेची प्राजक्ता काननायक बिनविरोध वेचून आयल्या। फाटल्या वर्सा तीच अध्यक्ष आशिल्ली। महिला शक्ती अभियानाच्या हेर वांगडी बिनविरोध वेचून आयल्यात। प्रेसिडेंटाच्या पोस्टाक 2 जी नॉमिनेशन दिली, ती एक प्रेरणा प्रवीण शेट्टीन दिल्ले, दुसरे प्राजक्ता प्रकाश कन्नायकान दिल्ले। आता ही 2 नॉमिनेशनां पैकी प्रेरणा प्रवीण शेट्टी हिणे आपले नॉमिनेशन फाटी घेतले म्हणून प्राजक्ता प्रकाश कन्नायक ही बिनविरोध प्रेसिडेंट म्हणून इलेक्ट आयली। त्याच प्रमाणे समीक्षा संजय देविदास ही वायस प्रेसिडेंट म्हणून बिनविरोध निवडून आयली। उज्ज्वला जितेंद्र तिळवे म्हणून सेक्रेटरी ही बिनविरोध आयली। अंकिता वी नायक ही जॉईंट सेक्रेटरी म्हणून बिनविरोध आयली। वैशाली वी शिरोडकर ही ट्रेजरर म्हणून बिनविरोध आयली निवडून। आणि प्रणाली प्रवीण वांयगणकर ही जॉईंट ट्रेजरर म्हणून बिनविरोध आयली। सो ही पदां सगळी बिनविरोध आयिल्ली आसा। आमकां जो सेंट्रलासून फंड जो येता तो आमकां म्हणजे प्रत्येक ब्लॉक वायज आमकां जावं विलेजी वायज आमकां तो पावना। ताका लागून म्हाजी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट आहा की आमकां गोवा गव्हर्मेंटान कितें तरी फंड दिवपाचो की प्रत्येक तालुक्यान जितले पंचायती आसा पंचायती वायज आमचो प्रोग्राम जावपाचो आनी आमच्या महिला शक्ती जी आसा ती फुडें सरपाची। बाळी पंचायत वाठारांत तांकवाडो आंबावले 20 कलमी कार्यावळी खाला दिल्ल्या सुवातीत केल्लें बेकायदा बांदकाम बेगोबेग मोडचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। बाळी पंचायतीत ह्या संबंधी कागाळ केल्या। हे समोर जें दिसता तें एक मस्जीद अशें म्हणून आमकां आमचे स्थानीक जो पंच आसा हांगसरलो राजू देकर तेणें आमकां काल लक्षांत हाडून दिलें आनी जेन्ना आमी पळोवपाक आयले खरेंच हांगा एक व्हडलें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा हें आमचे लक्षांत आयलें।
पूण जेन्ना आमी सरपंचा कडेन इन्क्वायरी केली बाबा अशें चलना, तेणें सांगलें की इल्लिगल हांगा कंस्ट्रक्शन चालू आसा, मस्जीद म्हणून बांदतात, हें आपल्याकय बी जे हांगचे स्थानीक लोक आसा तेणी कंप्लेन दिल्ली आसा, तेजेर आपूण येवन पाहणी केली जाल्यार प्रत्यक्षान हें खरें आसा अशें म्हणून तेणी सरपंचाक सांगलें आसा. म्हाका दिसता की आनीक सरपंचा कडेन मागलें आसा, आनी म्हाका दिसता की हांव सरकारा कडेन मागतां की बाबा हें इल्लिगल जें कंस्ट्रक्शन मस्जिदा खातीर बांदलें आसा तें बेगीच्या बेगीन डेमोलिश करचें, ना तर हांगा जें हेजे पयलीं गुड्डेमाळ जें प्रकरण जाल्लें आसा तशें प्रकरण जातलें. आमी काल तेजी कंप्लेन केल्या पंचायतीक, ती पंचायतीन जाता तितले बेगीन तेजी एक्शन घेवची आनीक जाता तितले गोवोरमेंटाक तें सांगचें आनी थंय बेगीन तेणी मोडपाचें हें कितें करचें ना, तेजी बंदोबस्त कितें करपाचो. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.